मडगावच्या रवींद्र भवनात 33व्या अखिल भारतीय कोंकणी परिषद संमेलनाक सुरवात जाल्या। नामनेचो बाळशास्त्री गणेश देवी हांचे हस्तुकी ह्या संमेलनाचे उक्तावण जाले। उक्तावण सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हूण कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष नंदगोपाळ शेणय हांणी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। रोमी कोंकणीक अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेवची तशेंच देवनागरी कोंकणी वांगडा रोमी अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो ह्यो मागण्यो घेवन ग्लोबल कोंकणी फोरमान सोमारा मडगांव मोर्चा काडलो। रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो तशेंच रोमीक अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेवपा खातीर ग्लोबल कोंकणी फोरमान आपलें आंदोलन तीव्र केलां। मडगावच्या रवींद्र भवनात अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें अधिवेशन चालू आसा। ह्या अधिवेशनांत रोमीचो आवाज पावचो हे खातीर ग्लोबल कोंकणी फोरमान सोमारा मडगांवा मोर्चा काडलो। जेएमसी कडल्या फ्लायओव्हराचो डिझायन बेकायदेशीरपणान बदलला असो आरोप आमदार विरेश बोरकार आनी काँग्रेसीच्या एल्विस गोम्स हांणी केला। फ्लायओव्हराच्या डिझायनात बदल केल्ल्या कारणान जेएमसी कडेन सदांच येरादारीची कोंडी जाता। फ्लायओव्हराच्या डिझायनात बदल करपी संबंधीत अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स तशेंच सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केला। नोकऱ्यांचे अर्ज छापून सरकारान 50 लाख रुपया जोडले असो आरोप आपाचो फुडारी रामराव वाघान केलो। गोंय म्युनिसिपल उदरगत महामंडळान 945 पदां खातीर अर्ज काडिल्ले। सुमार 30,000 उमेदवारांनी हे अर्ज भरल्यात। खरेपणी आरक्षणा प्रमाण ह्यो नोकऱ्यो भरपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण भितरले भितर फावरान ह्यो नोकऱ्यो वाटिल्ल्याचो आरोप आपान केला। सरकारान गजाल गांभीर्यान घेवंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। शेनवारा फांतोडेर 4.5 वरांचेर शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्यान काकोडा कुडचड्या उद्देगीक वचणुकेंत आशिल्ल्या गौरी पॅकेजिंगाच्या कारखान्याचे बरेच लुकसाण जाले। शेनवारा फांतोडेर 4 ते 4.5च्या सुमाराक काकोडा कुडचड्या उद्देगीक वचणुकेंत आशिल्ल्या गौरी पॅकेजिंग ह्या कारखान्याक अचकीत उज्यान पेट घेतलो। प्राथमीक अदमासा प्रमाण हो उजो शॉर्ट सर्किट जावन लागिल्ल्याचें कळटा। अचकीत लागिल्ल्या ह्या उज्यान गौरी पॅकेजिंगाच्या कारखान्यांत आशिल्ल्या सगळ्या सामानाची लासून गोबर जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी दामोदर जामावलीकर हांणी दिली।
कळंगूट बागा वाठारांत बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले रूम मातये भरवण केले. CRZ नेमांचें उल्लंघन करून इनासियो फर्नांडीस हाणें हें बांदकाम उबारिल्लें. CRZच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांच्या मजतीन ही कारवाय केली. खारफुटी ही सैमाची मनशाक दिल्ली एक तरेची देणगीच. खारफुटीक लागून दर्याचें उदक आळून उरता. भरती तशेंच सुनामी सारकीच्या सैमीक आपत्ती वेळार खारफुटीच मनशाचें दर्याच्या उदका पासून संरक्षण करता. जैव विविधताये खातीर ही खारफुटी खूब म्हत्वाची जावन आसा. कुल्ल्यो तशेंच वेगवेगळ्या प्रकारचे नुस्तें तेच बरोबर सुकणीं तशेंच हेर जीव हे खारफुटीचेर निंबून आसता. खारफुटी हो जैव विविधतायेचो हॉटस्पॉट म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. ताका लागून खारफुटीचें संरक्षण आनी संवर्धन करप सामकें गरजेचें. खारफुटी मारप कायद्यान गुन्यांव, मात राज्यांत जायते कडेन खारफुटीची कत्तल जातना दिश्टी पडटा. चडशे बारीकसाणेन पळयत जाल्यार रस्त्या कुशीकची खारफुटी नाच जायत चल्ल्या. ही खारफुटी कित्याक लागून मेल्या, ती मेल्या वा कोणें मारल्या ती कशी कळटली? खारफुटीचें संरक्षण करपा खातीर रान तशेंच पर्यावरण खात्यान कितें पावलां उबारल्यात हेंवूय कळपाक मार्ग ना. इराणान केल्ल्या हल्ल्याच्या 25 दिसां उपरांत इस्रायलान प्रत्युत्तर दिलां. इस्रायलान 3 वरांत इराणाच्या 20 मिलिटरी बेजांक टार्गेट केल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण इस्रायलान फांतोडेर 5 वरांचेर हल्ले सुरू केले. हातूंत मिसायल तयार करपी कारखाने आनी मिलिटरी बेजांक टार्गेट केल्यात. 1 ऑक्टोबराक इराणान इस्रायलाचेर हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्याचें इस्रायलान प्रत्युत्तर दिलां. सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटीक लागू नाकात, मेळत ती संद घेवन फुडार घडोवचो. तेच बरोबर वायट गजाली पासून पयस रावचें असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी तरणाट्यांक मारला. दिवचल ITIच्या कौशल्य दिक्षांत सुवाळ्यांत आमदार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. दिवचलच्या उद्देगीक प्रशिक्षण केंद्राचो दिक्षांत सुवाळो शेनवारा उमेदीन मनयलो. दीनदयाळ सभाघरांत हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. येवकार पद म्हटले उपरांत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनी लोकनाच सादर केलो. वेगवेगळ्या ट्रेडींतल्यान प्रशिक्षण पुराय केल्ल्या विद्यार्थ्यांक आमदार तशेंच हेर मानेस्तांच्या हस्तुकी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. कुडचेरीच्या सेकंड लेफ्टनंट JJ राणे हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी शेनवारा दिवचलच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. लाकेरे वाठारांत आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पांत प्लास्टीक आनी हेर कोयराची प्रक्रिया कशी करतात, कोयरापासून बायोगॅस कशी तयार जाता ते विशीं विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली. अभ्यासाचो एक भाग म्हूण विद्यार्थ्यांनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिल्ली. बायोमिथेनेशन प्रकल्पा विशीं विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली. विद्यार्थ्यां वांगडा चैताली परब, बाबल मांद्रेकर आनी प्रभाकर पेडणेकार हे शिक्षक हाजीर आशिल्ले. नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार हाणें विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन कोयर मुक्त करपाक दरेकल्यान हातभार लावचो असो उलो मारलो. स्वच्छता दूत राजेंद्र सावयकर हाणें मार्गदर्शन केलें. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. शेनवारा कोलवाळे वाठारांत धंद्याच्या वेळार दोगा फुलकारां मदीं कांय कारणांक लागून वाद जालो.
उपरांत एका फुलकारान दुसऱ्या फुलकाराचेर सुरी हल्लो केलो. ह्या वादाक लागून जंग बहादूर आनी देवानंद माळी ह्या दोगांकूय गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां सध्या उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. काँग्रेसीन शेनवारा विधानसभा वेंचणुके खातीर 23 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. तातूंत औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघांतल्या मधुकर देशमुख, सावनेरांतल्या अनुजा सुनील केदार, नागपूर दक्षिणेंतल्या गिरीश पांडव, जालन्यांतल्या कैलास कोरंट्याल आनी निलंगांतल्यान अभय कुमार साळुंके हांकां उमेदवारी मेळ्ळ्या. 20 नोव्हेंबराक महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणूक जातली. ते उपरांत 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली. हे फाटभुंयेर सगळे राजकीय पक्ष उमेदवारांची नांवां जाहीर करतात. काँग्रेसीन पयले वळेरेंत 48 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्ली. उपरांत शेनवारा जाहीर जाल्ले दुसरे वळेरेंत 23 उमेदवारांची नांवां जाहीर केली. काँग्रेसीचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांच्या सय खाला जाहीर केल्ले दुसरे वळेरेंत काँग्रेसीन भुसावळ राखीव मतदारसंघांतल्यान राजेश तुकाराम मानवतकर हांकां संद दिल्या, जाल्यार जळगांवांतल्यान स्वाती संदीप वाकेकर हांकां उमेदवारी दिल्या. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक आनी नांदेड लोकसभा मतदारसंघातले पोटवेंचणुके खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे स्टार प्रचारक आसतले अशें ह्या लिस्टान म्हणलां. दुसरे टेस्ट मॅचीन न्यूझीलंडान भारताचेर 113 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. भारतान 156 आनी 245 धांवड्यो जाल्यार न्यूझीलंडान 259 आनी 255 धांवड्यो केल्यो. मजगतीं मिशेल सेंटनरान 6 विकेटी घेतल्यो. गोल्ड फ्लेक कंपनीच्या नांवान बनावट सिगरेट तयार करून वेगवेगळ्या राज्यांनी वांटपी कंपनीचेर रायगड पुलिसांनी धाड घाली. हातूंत 5 कोटींचो माल जप्त करून कंपनी चलोवपी 15 जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले. कर्जतच्या सांगवी गांवांतल्या निर्जन वाठारांत आशिल्ल्या आलिशान फार्म हावजांत ही कंपनी बेकायदेशीर रितीन स्थापन केल्ली. सिगरेट तयार करपाक जाय आशिल्लें सामान आनी 3 मशिनां ह्या जाग्यार बसयल्लीं. गोल्ड फ्लेक कंपनीच्या नांवान दर दिसा 15 लाख रुपयांची सिगरेट हांगा तयार जाताली. बॉक्स पॅकिंग करपाक लागपी सामानूय हांगा मेळ्ळें. हे कारवाई पुलिसांनी वट्ट 2,31,60,000 रुपयांची तयार केल्ली सिगरेट, 15,86,000 सिगरेट तयार करपाक लागपी सामान आनी 2,77,00,000 मशीन्स पुलिसांनी जप्त केले. संवसारीक नामनेचे गायक ब्रायन एडम्स डिसेंबरांत गोंयांत येवपाचे आसात.
17 डिसेंबराक ते बांबोळे स्टेडियमांत जावपी कार्यावळींत वांटेकार जातले अशें कळटा. दोन 2015-13 म्हयन्याचे चलयेचे लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात न्यायालयान 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक 20 वर्सां खर बंदखणीची ख्यास्त आनी 9.50 लाख रुपयांचो दंड फर्मायलो. हो तपास फोंडे पुलीस स्टेशनाचे तेन्नाचे निरीक्षक सुदेश नाईक हांणी केल्लो. हरमला स्वीट लेक तळ्यांत एका विदेशी पर्यटक तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. मांद्रे पुलीस ताची वळख फटोवपाचो यत्न करतात. धावेचो बनावट दाखलो जोडून पुलीस सेवेन केस कापपी म्हणून रुजू जावपाच्या प्रकरणात गौरीश शिरगांवकर हाचे आड पणजे पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद जाला. फाटल्या कांय वर्सांच्यान रेडीमेड आकाश दिव्यांक बरीच मागणी आसा. दिवचले आकाश दिव्यांचे पत्र्यांचे सांगाडे तयार करतात. फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या मार्केटांनी दिवचले तयार जावपी आकाश दिव्यांच्या सांगाड्यांक मागणी आसा. अंदू दिवचले 25,000 परस चड आकाश दिव्यांचे सांगाडे तयार केल्यात. हे सांगाडे वेगवेगळ्या मार्केटांनी विकपाक लेगीत उपलब्ध जाल्यात. सध्या सगळे कडेन दिवाळीची लगबग सुरू आसा. वेळ नाशिल्ल्यान वा हेर कांय कारणांक लागून चडशे लोक आतां रेडीमेड आकाश दिव्यांक पसंती दितात. दिवचल शारांत तर फाटल्या कांय वर्सांच्यान दर वर्सा दिवाळीक प्रेमनाथ 4,000 आकाश दिव्यांचे सांगाडे तयार करतात. फाटल्या 36 वर्सांच्यान ते ह्या वेवसायांत आसात. अंदू तर ताणें 25,000 सांगाडे केल्यात. ह्या कामांत तांकां तांची बायल भुरगीं मजत करतात. अजूनय राती जागोवन ताच्या वर्कशॉपांत सांगाडे करपाचें काम चलता.
मदलेबाट शिवोली बाह पॅट्रिक वय 25 या लायब्ररीयन नागरिकाकडल्यान 3.20 लाखांचो एक्स्टसी आणि मेटाफेटामाइन ड्रग्स जप्त केला. अंजूण पोलिसांनी ही कारवाई केली. बागा दर्यादेगेर बुडपी कर्नाटकांतल्या 4 पर्यटकांक दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी वाटयले. वर्तेक लागून अचकीत दर्याचे पातळींत वाड जाल्ल्यान हे पर्यटक दर्यांत ओडिल्ले. पेनकिलर वखदांचो वापर पुराय संवसारभर जाता. हातूंत ओव्हर द कावंटर पर्याय ते प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आसा आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्या पासून रोखडीच सुटका दिता. पूण पेनकिलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकतात. खास करून पोट आनी मूत्रपिंड हांचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावंक शकता. पेनकिलर वखदांचो मुखेलपणान 2 प्रकार आसात. नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी वखद आनी एपिओइड्स NSAID दाह उणो करता आनी कुडींतली वेदना दुखणें उणें करपाक मजत करतात. जाल्यार ओपिओइड खर वेदना उणी करपाक मजत करतात, पूण हाचो चड वापर केल्यार कुडीचेर गंभीर परिणाम जावं येता. साखळे कुडणेच्यो ह्यो शेत जमनी सुमार 50 ते 60 शेतकार हांगा शेतां रोयताले. मात फुडले सुमार 12 वर्सांच्यान ह्यो जमीन पडीक आसात. लोकांनी 2012च्यान ह्या जमनी शेतां रोवपाचें सोडून दिल्यात. हाचें कारण म्हळ्यार शेतांच्या कुशीक मिनाक खण आशिल्ली. ह्या मिना खणींच्या मातयेची गाळ शेतांनी भरिल्ल्यान शेतांची सुपीकता नश्ट जाली. शेतांच्या कुशीक कोळंब तळे आसा आनी तातूंतय व्हडा प्रमाणांत गाळ सांचून रावला. तळी आनी शेत हांचे मदीं आशिल्ल्यो बांदांची दारां मोडिल्ल्यान खारें उदक शेतांनी घुसतात. ह्या शेतां पयलीं सारकी जावची हे खातीर कुडणेच्या शेतकारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां निवेदन दिलें. कोळंब तळ्यांतलो गाळ काडचो तशेंच 2025 सोंपच्या पयलीं शेत जमीन पयलीं सारकी करून दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. तामोशी पेडणेच्या शेतकारांच्या शेतांची रानदुकरान नाशाडी केल्या. शेतकार शेत रोयतात, मात हातातोंडाक आयिल्ल्या शेतांची खावपाच्या वेळार नाशाडी जाल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला. घाम गाळून पावसाक लागून शेतांची नासधूस जाल्ल्यान शेत आडवें पडलां. तेन्ना सरकारान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकार प्रशांत गवंडीन केला.